पेडणेच्या सुरबन वाड्यार एका घरा सामकार हाय टेन्शन आणि लो टेन्शन वायरींचे खांबे आसात। थळाव्यांक तांचो त्रास जाल्ल्यान संबंधित खात्या कडेन कागाळी केल्यात, पूण अजूनय कोणेच दखल घेवंक ना। आता आनीक खांबे घातल्यात। लक्ष्मी चव्हाणान जावपी त्रास मिडिया कडेन उक्तायल्यात। पळयात पुराय बातमी। नगर पालिकेचो जो चेअरपर्सन आसा तोय दलित समाजाचो आसा आणि तेचे घर हांगासरल्यान लागींच आसा। म्हाका दिसता 300 मिटरांक आसतले। तर तेणेनय हेचेर विचार खरो करपाक जाय आसलेले। आता परिस्थिती आसा ती हे जे खांबे घालता आसतना तेच्या सकयल उदकाचे पायप आसा आणि ते उदकाचे पायप सुद्दां फुटलेले आसा आणि थंय तेंच्यांनी अर्थिंग पुरलेली आसा। 3 हे काडून अर्थिंग पुरलेली आसा। हे कालय फुटले खंय आणि समजा यदा कदाचित हे फुडले हेका सगळ्याक कनेक्शन दिवन जाल्या उपरांत हे जर परत फुटले जाल्यार कशें काम करतले? म्हणजे हांगासर एक व्हडली ट्रॅजेडी जावपाची संभावना आसा। डिपार्टमेंटांनी दोनाय वॉटर डिपार्टमेंट तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेंच्यांनी दोगांयनी फुडाकार घेवन हेचो कितें तो बंदोबस्त करपाक जाय, नाजाल्यार हांगासर एक व्हडली ट्रॅजेडी जावं शकता। आणि आमचें सरकार म्हाका दिसता तशेंच काम करता। पयली ट्रॅजेडी आणि मागीर तेचें सोल्युशन तर ते जावचें न्हय। आणि तिची एक कळकळीची विनंती आहा, सीएमान हेतून लक्ष घालचो आणि आपले घर केन्ना तरी आपल्याक बांदचें पडटलें, नाजाल्यार आपले कडेन जाता तशें आपण ते पत्रे बदलतले तेन्ना आपल्याक ते करचें। तर वयर वचपाक तिका वयर चडपाक हे कांयच हे आता 3-4 लायनी माझ्या घरा वयल्यान गेल्लेच हा पयलींचेच। हो एक खांबो म्हाका घराक तेकून हा, तो एक खांबो तेकून हा। फुडें फाटी जर हांव घर वाडयतलें जाल्यार कशें वाडोवपाचें आनी म्हाका परमिशन कशें मेळटलें तेच म्हाका टेन्शन पडलां। आनी ही आतां लायन आनीक ओडूंक सोदता। आमी कितें करपाचें? आनीक खांबे घातले आनी हे खांबे घातल्यात न्हू, म्हणजे तुमकां घर वाडोवपाक आनी चान्स ना। मग आमी करपाचें कितें? तूं डिपार्टमेंटाक बी कळयलो? हे काय एप्लिकेशन आसा माझ्या कडेन केल्लें, पयलींच केलां हांवें। माझ्या प्रॉपर्टींतल्यान तुमी हे वायरी घेवं नाका म्हणून। तरी आसतना हे घेतले, तरी हे घातल्यान न्हू। म्हणजे गरिबांक न्याय ना। आता तुमीच पळया, आमी आनी कितें सांगतले? तुम्ही हे डिपार्टमेंटाक कळयले आपल्या देगेक सगळ्यो वायरी आसत बी त्यो? हय, तांकां खबर आहा न्हू, खबर आसा तांकां। ऐका ना, एक कितके म्हयने जाले तुम्ही सांगले तांकां डिपार्टमेंटाक? हे पळय न्हू, ही डेट आसा ना, हे हांवें एप्लिकेशन केल्लें आनी पयलीं ते खूब वर्सां जालीं आमी एप्लिकेशन केल्लें। कितकीशी वर्सां आदी? खूब तरी 3-4 वर्सां तरी जालीं। ते हाय पावराचे मातशें काडा म्हणून। कोण आयकलें ना? पळय ना, ते पयलीं हांवें आसलेले बाबू आसलेलो तेन्ना एप्लिकेशन हे सायडीन सगळ्यांनी हेंच्यांनी बोंद्रेन ते कोटकारांनी सगळ्यांनी ते सुद्दां दिलां आमी। कळ्ळें? बाबू कडेन सुद्दां आजगांवकारां दिल्ले आमी हे हाय पावर काडा म्हणून। काय तेंच्यांनी गजाल करूंक ना, कोणी काय गजाल करूंक ना। आताच्या आमदाराक तुम्ही मेळले ना? आताच्या आमदाराक मेळोंक ना। आताच्या आमदाराक काय सांगूकय ना, बेश्टे हय म्हणून सांगची ना। ताका आमी सांगलेले पयलीं मातशें बळ्या आमचें लक्ष दिया हेचेर, हाय पावर आसा ती। ही म्हणे ही आनी ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सांगले ताका ना, ती बंद आहा कित्याक दवरल्यात तर? जवळ 4-5 टँकर पाणी गेला, फुटलो आणि फुटलं तर हप्ता का दिसतात 2 तास पाणी गेला आणि कितक्या सकाळचे 6:30 येतात, 11 मेरेन पाणी असता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।